फाटीच युनियन फुडारी मनोज तारीन पैसे घेतिल्ले म्हण MTTUचे संयुक्त आशिल्ल्या ज्या 100 टॅक्सी चालकांनी आरोप केल्लो त्या टॅक्सी चालकांनी परत गोवा मायल्स ॲपा खातीर अर्ज केला। आता हे 100 टॅक्सी चालक गोवा मायल्स ॲपांत सामील जातले। आरडेक्सको खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नाईक। तेंच्यांनी जेन्ना स्टेटमेंट दिलो की हांवें तांकां कमिटमेंट केला, कमिटमेंट करपाक काउंटर जे एअरपोर्टार हे माझ्या बापायचे न्हू, हे गव्हर्मेंटाचे। हांव गव्हर्मेंटाक कन्विन्स करूंक शकता की साहेब हे जे आमी आयज आहा थंय आमकां कितें तरी एक पोट चलोवपाक एक खंय तरी आधार दिवचो। आनी आयज तो GTDCन एक काउंटर जो थंय हे केला, तर त्या आधाराचेर हांवें कितें सांगलें की आमी तांकां एप्रोच जावया कितें, आनी तेतूर कशें त्या हिशोबान आमी आमचें पोट चलोवया। मागीर आमकां दिसता की हो रेट कमी आहे जो कितें कमी आहे ते आमी GTDCक एप्रोच करपाक शकता, आमकां नेक्स्ट पर्सन लागना। माझ्या यांचे कडेन कॉन्वर्सेशन जालें आनी जेन्ना हांवें ती बिलां काडली जी आसा आनी तांकां जो हिशोब दाखयलो तेन्ना ते म्हणपाक लागले की बाबा आमचे कडेन ही मिस्टेक जाली आतां, आनी मनोज पयलीं तूं लीड घेतालो आनी म्हाका दिसता की आतांय तुवें लीड घेवपाची आनी ते कितें आहा तें मातशें हें करपाचें। सो हांव GTDC कडेन एक हायली कन्विनियन्स करता, जे आयज काल जे GTDCन स्टेटमेंट दिला 200 आउट ऑफ 90 जे तेंच्यांनी हे केल्या। सो आयज हे म्हाजे कडेन पावले आनी जेतूर थोडे भुरगे जे काही अंडर द पर्दा म्हणटा तसो आहा, सो ते म्हाका सांगता की आमी एम हायली सॉरी। सो हांव हे सगळे हेंच्या कडेन हे करून ते हांव एक हायली GTDC कडेन रिक्वेस्ट करता की म्हाजो हो तेंच्यांनी एक अपॉइंटमेंट दिवचो आनी म्हाजे जे हे आसा ते मातशें सॉर्ट आउट करून हे कितें आहा तें काबार करचे। जे माझे अगेन्स्ट कोण जे युनियनाचे मनीस आसले हेंकां जे फूड घालपाक लायल्या पळय, ती म्हाका दिसता हेंच्यांनी तरी एटलिस्ट ते अंडरस्टँडिंग जावचें न्हू आसलें, मातशें रावपाक जालें कितें एके दिसान घर बिल्ड जायना, ताका बरो टायम लागता। सो हे जे एलिगेशन हेंच्यांनी घातला ते एक्चुअली टू बी हॉनस्ट विथ यू हे सारकें न्हू फर्स्ट ऑफ ऑल, आनी सेकंड ऑफ ऑल काल जेन्ना हांवें तांकां आपयलें तेन्ना हेच म्हाका सांगता बाबा आतां कितें करपाचें, आतां थंय टावटींग लागला। तर हांवें तांकां सांगलें की हे जे तुमी केलां तें सारकें केलां। काल जेन्ना हिशोब सगळो काडलो तेन्ना ते हिशोब पळयताले हेच म्हाका प्लस देयत जाता 50-60 हजार। कितें सांग हांवें काही पयशे अशे मोडलेले की जाचो हिशोबूच ना फर्स्ट ऑफ ऑल। कितें सांगपा हांगसर थंय वचपाक इवन जे नॉर्मल रेस्टॉरंट आहा थंय बिलां मेळना, ती आमकां हे सगळें सेट करून काल जेन्ना हांवें जेन्ना सकाळी CA कडेन गेलो तेन्ना CA म्हणपाक लागलो कितें आतां आपूण सगळें हें करता पूण ताका मातसो टायम वयतलो। पूण हांव तुमकां प्रॉमिस करता की हे जे आयज जेंच्यांनी म्हाजें जे इलिगेशन घातला न्हू पयशाचो आनी कितें ते हांव तांकां एज पर CA एंड एज पर मिडिया, जशें हेंच्यांनी म्हाका आयज मिडियान येयलें हे जे कोणें फूड घातलें तांकां एज पर मिडिया व्हेरी सून हांव तो हिशोब दाखयता।